मांद्रे मतदारसंघाचो काँग्रेस पक्षान वेंचणुकेक उबो केल्लो उमेदवार बाबी बागकारान मांद्रे पंचायत आनी मोरजी पंचायत वाठारांत घराघरांत वचून प्रचार केलो। बेरेस्तार आनी शुक्रार अशे 2 दीस बाबी बागकाराचो ह्या 2 पंचायतीन कार्यकर्त्यां बरोबर प्रचार चालू आसलो। लोकांकडेन वचून आपणाक मतदान करपाची विनवणी उमेदवार बाबी बागकार करतालो। 2 म्हयन्यां पयलीं प्रचाराची सुरवात केल्ल्यान ताचो आपणाक खूब फायदो जाला। मांद्रेंतल्या मतदारांनी आपणाक तेंको जाहीर केला। सुमार 70% मांद्रे मतदारसंघान प्रचार पुराय केला अशें बाबी बागकारान सांगलें। प्रत्येक घरांतलो त्या भागांतलो भुरगो आमचे भायर सरता किंवा जाणटो भायर सरता तो हे पळोवन सगळ्या आमचे जे कार्यकर्ते आहा पूर्ण मांद्रे मतदारसंघाचे तेंचो उत्सव एकदम चड जाल्लो आसा। म्हाका सांगूनशें दिसता की काँग्रेस पक्ष ह्या मांद्रे मतदारसंघान तळागाळान पावल्लो आसा, जेणे करून ते कार्यकर्ते तेंचे बरोबरचे सगळे महिला आसूं यूथ आसूं हे उत्साह जाल्ले आसा आनी ते पळोवन आमकां दिसता की चड मतदारांनी आमी निवडून येतले म्हणून। आमी तशें एक कॅम्पेनींग घराघरान वचपाचें जवळ जवळ 2 म्हयन्यां पयलीं काम सुरू केल्लें। तें पळयत जाल्यार आमी तेरेखोल, केरी, पालये, आरांबोल, मांद्रे, आमचे मोरजी, आगरवाडा चोपडे, पार्शें, तुवे, विनोडा हे सगळ्या भागांनी आमी पावल्ले आसा। जवळ जवळ आमचे 70% काम पूर्ण जाल्लें आसा। तुमकां प्रतिसाद कसो मेळ्ळो तुमचो? प्रतिसाद पळय जाल्यार आमी कितें करता की आमी खंयच्या भागान वयता त्या भागांतल्याच लोकांक घेवन भोंवता। आमी भायले लोक अशे घेवन भोंवना, कारण तेन्ना कळटा की कसो प्रतिसाद आसा तो। बाबी बागकाराक पुराय मांद्रे मतदारसंघातले मतदार वळखतात। तशेंच बाबी बागकार स्थानीक आशिल्ल्यान ताचे बरोबर युवक आसात। बाबी बागकाराचें समाजकार्य मांद्रेंतल्या मतदारांक खबर आसा। आयज मेरेन प्रचाराक भोंवतना लोकांचो तेंको मेळटा। ताचेर दिसता लोक बाबी बागकाराकच वेंचून हाडटले अशें बाबी बागकाराचे कार्यकर्ते म्हणटात। मांद्रे गांवांत दाणोशी वाडीर आमी बाबी बागकर ह्या उमेदवारा खातीर डोर टू डोर कॅम्पेन सुरू केल्लेलें आसा आनी ह्या कॅम्पेना खातीर डोर टू डोर करता आसतना खूबसो प्रतिसाद आमकां ह्या गांवांत मेळिल्लो आसा। जे तरेन सबंद मतदारसंघान बाबीन डोर टू डोर सुरू केल्लेले आसा तेका प्रत्येक गांवान हरमल, मोरजी, केरी, परत पार्शां ह्या गांवांसून बऱ्या पैकी प्रतिसाद मेळिल्लो आसा आनी मोठ्या मताधिक्यान बाबी बागकर जो आसा तो ह्या मतदारसंघान निवडून येतलो अशी आशा सगळ्यांनी बाळगलेली आसा। आनी आमकां दिसता की ह्या मतदारसंघान गेल्या फावटी जी 16,000 मतां घेवन कॅन्डिडेट जो काँग्रेसचो आमचो निवडून येयल्लो आसलो ते परस आतां 18,000 मतांनी आमी ह्या मतदारसंघान जीत हाजीर करतले। आमी निष्ठावंत काँग्रेसचे कार्यकर्ते तेन्ना आमचे काँग्रेसीन आमचे एक निष्ठावंत कार्यकर्तो आनी गरीब घराण्यांतलो कॅन्डिडेट आमकां दिल्लो आसा। तेव्हा आमी हे सगळे मांद्रे मतदारसंघाचे लोक बाबी फाटसून उबे रावन बाबीक प्रचंड बहुमतांनी निवडून हाडटले आनी तेचो विजय करतले हे निश्चित। आम्ही जे पक्षाचे कार्य आमचे कार्यकर्ते आयज पासून जे चालू केला तेतून जो इतको आमकां प्रतिसाद मेळ्ळो की त्या प्रतिसादांसून आमकां विजय हो निश्चित आसा। आणि त्यामुळे बाकीचे जे अन्य जे पक्ष आसात विरोधक आसात तांकां खंय तरी आतां एकदम आमी खंय तरी आतां सकयल पडले हेची तांकां चाहूल आनी जाणीव जाल्ली आसा म्हणून ते वेगवेगळी आतां वक्तव्यां काडटात। पूण तेचो कार्य मात्र आमचेर फरक पडचो ना।